हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आता बरी आसा. मग हे जीवन सगळं मागीर कशें आसलें खबर ना. आमी असो ते मगीचे मागीर पळोवया. सो फायनली हो व्हिडिओ आयिल्लो आसा मुकबंग. ओके, सो आमी सगळे एक्सायटेड आहा हे खावपाक. सो कितें कितें मेन्यू आसा हे तुमकां पयलीं दाखयता, मागीर आमी स्टार्ट करता. ओके, सो रायस आसा. हांगासर हांवें केला पेपर चिकन फ्राय, म्हणजे ड्राय फ्राय केला हांवें. ताल्ले फ्राय केला हे पळयात, ताल्ले. मागीर हें आसा क्रॅब बटर गार्लिक. ओके, क्रॅब बटर गार्लिक. आनी हांगा आसा टोमॅटो सार, मँगो. आनी हे मँगो म्हाका दिसता मानकुराद शिवातान हाडला. ऑमलेट, बेश्टे प्लेन ऑमलेट केला. आनी हांगासर आसा स्टफ स्क्वीड आनी बांगडो फ्राय केला असो स्प्रेड करून, कळ्ळें न्ही, बटरफ्लाय. मागीर हांगा आसा पापडीची भाजी. आणि हे आसा पोटॅटो स्मॅश केला आईन. किंगफिश करी आसा. हे सगळे आमचे मेन्यू आसा. ओके, फिश फ्राय बी सगळे कमी तेलान आमी फ्राय केला, तर अशें ऑयली आमी फ्राय करूना, कळ्ळें. सो हांगासर कारो बी दवरला हांवें. स्टार्ट 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 चला, चड टायम वेस्ट करपा नाका. ओके, सो स्टार्ट करता आमी. किंगफिश करी न्ही हेड घालून केला, हेड. ताल्ले फ्रेश आ घे तू, भाजी घे. ताल्ले काटे काढना हांव, कित्याक ताल्ले बारीक आहा न्ही, ताका लागून खावंक बरें जाता. सावकाश हा. ताल्ले घे. खाली क्रॅब बटर गार्लिक बरं. जितले आमच्या पोटान वयता जेवण तितले आमी घेतले.
ओके. सो हांवें हें केला चिकन पेपर फ्राय खूब बरें लागता. बेस्ट जाला. Yeah. चल Hmm? चल. Hmm? Kekurangannya kak. Cuman kan kina. Bener ya? Right to that. बांगडो स्प्रेड करून फ्राय केला.
चालेल ना. क्रॅब बटर गार्लिक बेस्ट जाला. इफ केन्ना तुमकां जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. हांव तुमकां न्ही शेअर करता रेसिपी. टोमॅटो सार आणि फिश फ्राय होऊ जाय. बेस्ट लागता. मस्त दिसा. आता भरपूर. जरा कसं आहे. मँगो सांगे स्वीट हा.
हम्म. भाजी शेंग्यात नाही घातलं. आणले मग हे खाता खाता भाजी यादच ना मग बरं आहे ना. हे पापडीची भाजी दो तुझ्या घेते काय नाही का हे ना ना काय नाही का बसलं. आईचे पोट बंद बेटा काल भी नाही मस्त आहे. नको नको म्हणणार हागे आंबो क्रेब म्हाका धाकटे मेळ्ळे व्हडले मेळोंक ना एक एक पोके हा क्रेब तुला देऊ काय नका हागे काय नका आई 4 बाण खाता म्हणतात तिमी लोक कसे जेता आम्हाला खबर ना हे गोष्ट तिमी लोक कसे जेता आम्हाला खबर ना आमच्या इथलं जीवनच पोट भरले म्हणजे म्हणजे तुमका पयस सांगले आम्ही जितले आमच्या पोटान वयता तितले आम्ही खातले कित्याक फोर्स करचे ना येस हे खूप गरजेचे आहे. हे जायत हा बरी आम्ही बरी आणि बरे आहे तू बरी हांव बरें तुका म्हटलं ना पहिली केल्ले सगळे खाली कपडे करत ना जे पोटात घेते तितलं खा म्हणली काय पोट सामके स्टफ न्ही गे खबर ना तुम्ही कशी इतलं बकाबा खाताय म्हाका खबर ना आमकां सवय ना ते जायना खरेंच
केले जेवण सवय ओके तर आयचे असे असलेले व्हिडिओ तसे असा सगळे तुका आवडला सगळे मागीर फ्रिजीन दवरपाचे तर सगळं जेवण टेस्टी जाला जे तुमकां पयलीं सांगला जितले आमच्या पोटान वयता तितले आमी खातले स्टफ करपा नाका कित्याक फाल्यां आमकां उठोवंक जाय ताका लागून तो अशें असलेले आयचे मुकबंग व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा शेअर करात आणि आवडूंक ना जाल्यार डिसलाईक करात पण बॅड कमेंट करनाका अशें बॅड कमेंट करनाका डिसलाईक केल्यार आमी हॅपी ओके तर हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा एक मिनिट चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय बोलूया बाय I love you, friend. Please leave comment or start to go best. उरलेले शिव आणि ऋतू खातलो चला बाय पण आम्ही खूप एन्जॉय केले हा खरेच चल बाय